बजेटाची रिव्ह्यू मीटिंग घेतली. हा. जवळपास 358 हा. बजेट ॲश्युरन्सेस वी हॅव गिव्हन हा. ड्युरिंग माय बजेट स्पीच. हम्म. आम्ही बजेट पोर्टल रेडी केल्लो आसा. हा. त्या बजेट पोर्टलाचेर आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमचे खंय खंय स्टेटस तुमचो पावला. हा. वन इज एन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, सेकंड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड फायनान्शियल, अँड थर्ड इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर. अशा 3 पद्धतीची ॲश्युरन्सीस आसा. ती सगळ्यांनी बजेट पोर्टलाचेर अपलोड करपाक जाय. सो वी वॉन्ट टू कंप्लीट अवर बजेट ओके बिफोर टाइम, म्हणजे 31st ऑफ मार्च 2025. आणि तो ट्रॅक जो आसा पळय, तो ट्रॅक आमी आमच्या बजेट पोर्टला वयल्यान दवरता. आणि तेच करपा खातीर आयची रिव्ह्यू मीटिंग विथ ऑल डिपार्टमेंट जाली. ताज्या उपरांत आमी गतीशक्ती विच इज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल जो लॉन्च केला. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपापलो ट्रॅक हो गतीशक्तीचेर दवरपाचो आसा. So on the same line, we have also in line with the government of India. We have started with the Gati Shakti. Okay, we have asked already the PWD, WRD, electricity now, and rest all department also will follow the Gati Shakti. For the future planning of the state, for the long run planning of the 25 years, this Gati Shakti platform will be useful. म्हणजे खंय नॅशनल हायवे येवपाक जाय, खंय इलेक्ट्रिकल लायन येवपाक जाय, खंय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, हायस्कूल आणि हॉस्पिटल सुद्धा खंय येवपाक जाय, हे या प्लॅनिंगाच्या नुसार ठरतले. कशाचो कसोय स्टेटीक प्लॅनिंग करून उपयोग ना. म्हणून गतीशक्ती जो आहा पळय खूप बऱ्या पद्धतीन उपयोग. म्हणजे वेगळो सॉफ्टवेअर तयार केला सेपरेटली म्हणजे त्यांच्याच हेजेर आमी अपलोड करता, पण स्टेटी खातीर गतीशक्ती जो आहा पळय वेगळो प्लॅटफॉर्म आसा. आणि सर डीजीपी नी सर बरोच सर व्याप चालू आसा, डीबी शोज तुम्ही घेता सर. सगळ्यात